साध्य काळ असो 18वो आयतार तशेंच सा लोरेसाचे दुसऱ्या दिसाचे नोवेन संभ्रमच्या वक्ता आयची देवस्तुती उदार मनान पेल्याची भूक थांबोवंक आमकां आपोवणी दिता. सा लोरेसान दुबळ्या धाकट्यांच्या निर्गतिकांच्या गरजांक पावच्या मरिफात तांची भूक थांबयली. हर एक मनशाची बरी करणी देवाच्या मिसावांत भोव गरजेची. एकामेकाचे गरज समजून एकामेकाच्या गरजेक पावच्या मरिफात पेल्याची भूक थांबोवंक जायसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागोवन घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, येदोळस प्रस्तावनांत आमी आयकल्लेल्या प्रमाणे आज आमी सद्या काळाचो 18वो आयतार आमी संभ्रमता आनी आयची देवस्तुती उदार मनान पेल्याची भूक थांबोवंक आमकां आपोवणी दिता. तशेंच आज आमी सालवर्साच्या फेस्ताक तयाराय जावन दुसऱ्या दिसाचे नोवेनी आमी संभ्रमता. सालवरेसांनी पेल्याची भूक थांबयली आनी आज तो सांज जावन परजळून आसा. आमी हर एकली देवाक विश्वासी जावन जियोंक आनी ह्या मरिफात देवान दिवचे इनाम सर्गींचे राज जोडूंक तो जेजू क्रिस्त आमकां कृपेन बरो म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान फावत रितीन भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. देवा लागचें आनी एकामेका लागचें भोगसणें आमी जोडया. संगता म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवन सदांच आमकां मरयेक सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Sumia Dezu Jesu Krista Bapaच्या एकल्याच पुता Sumia Deva देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या साखरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलो बायन वाग तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ हो उपकार आमकां कर्म मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन इसाया प्रावाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया तुमचे कडे दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करी नासता दाकां सोरो आनी दूद विकतीं घेया पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करसितात तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पाकवाना खावन तुमी दादोशी जातेल्यात कान दिवन आयका आनी मुजेशी येया आयका आनी तुमी जियेतेल्यात हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणी करार करतलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार तुझे हात पुसो सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करता तुझे हात पुसून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करता सुमी दयाळानी काकुलता
सोसनी गायनानी प्रीती मोगा भरलो सोमेस्तांग सर्वेस पोर कितलो बरो सगळे आपले रसनेते कणवाळा ये भरलो तुझे हात ओसून सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय सोमेस्त रसनांचे दोळे तुजेरच आसा आनी तूं सकता वेळा वेळा तांचो ग्रास दिता तुझे हात ओसून आमकां तूं दादोशी करता तुझे हात ओसून सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच नीतिवो सर्व आपल्या करण्यांनी तो दया आपणाक उलो मारतेल्या सौमेस्ता होय खऱ्या मनान उलो मारतेल्या सर्वेस्पो लागींच आसा तुझे हात ओसून सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय तुझे हात ओसून सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय सांपावलान रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळीं करतलो कश्ट वा अडचणी दगदवणी खाणा जेवणाचो वा नेसनाचो तातवार आपाय वा तलवार जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैंबावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतराळ जावं पाताळ जावं कोणीय जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्यातय आमकां मेळ्ळेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचें ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय मुंड्या वरवीं वाट मुनीसची येना बघा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तोची येता सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय
स्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. स्नानीक जुवांच्या मरणाची खबर आयकतच जेजू थंयचो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक व्हरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शारांतावन पांय वाटेन हारी ताची पाट धरून गेलो. अशें तो दोणी वयलो सकलां देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकांचो देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येतना ताचे शीस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतारलो. लोकांक दांड सोड. हळ्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाड दिया. आनी लोकांक तणार बसूंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो. सर्गाक दिश्ट लावन अर्घां दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. सोमेस्त जेवन दादोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडली. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5,000 जातीत. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततेय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, कन्नडांत एक सांगणी आसा. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ. आमकां हर एकल्यांकी मोगाच्यानो कुडीची भूक आसा, तान आसा. आनी ह्या संवसारी पळयणार आमकां हर एकल्यांकी दिसपडते खाणाची आमकां गरज आसा. विविध रितीचे खाण जेवण आमी सेवता आनी दादोशी जाता. भुरग्यांक युवा जाणांक तांचें म्हणलें खाण जेवण पसंदीचें आसता. जर तांचें पसंदीचें खाण जेवण तयार जावना जाल्यार थोडे फावटी उपाशी बसचें आमकां पळोवंक मेळटा. घरांत फेस्ता परबे वेळार जावं पुरो वा आमगेर सैरी आयिल्ल्या वेळार जावं पुरो रुचीचें मासाचें वा मासलेचें जेवण आमी तयार करता आनी आयिल्ल्या सैऱ्यांक आमी दादोशी करता. आमच्याच गांवांत जावं पुरो वा सगळ्या संवसारार आज नमुन्यावार हॉटलां आसात, स्टार हॉटलां आसात. थंयसर गेल्लेल्या वेळार कसल्या नमुन्याचें आमकां खाण जेवण जाय जंय म्हणलें आमकां मेनू मेळटा आनी पयशे आसल्यार खंडीत जावन आमकां बऱ्यांतलें बरें जेवण आमी सेवंक शकता. तशेंच टीव्हीर आमी पळोवंक जावं पुरो दनपाराचें वा सांजेचें कसलीं खाणां जेवणां तयार करचे विशयांत आमकां थंयसर म्हायती दितात आनी आमी घरांनी तशेंच खाण जेवण तयार करूंक आमी प्रयत्न करता. खंयच्याय कार्यांक आमी गेल्लेल्या वेळार जावं पुरो जर थंयसर रुचीचें जेवण वेळार वाडलें जाल्यार खंडीत जावन तें कार्य सोंपता आनी हर एकल्यांनी उलोवचें जावन आसा, आयच्या कार्यांत जेवण बरें आसलें वा रुचीचें आसलें म्हणून सांगचें आमी आयकलां. आनी प्रस्तूत आमी पळयता 4 म्हयन्यांत वा 5 म्हयन्यांत कोरोना ह्या पिडे वरवीं जायतीं जाणां घरांत आसा. आनी ह्या वेळार जावं पुरो जायतीं भुरगीं आनी युवा जाणां वा हेर विविध नमुन्यावर खाण जेवण तयार करूंक शिकलेले आमकां पळोवंक मेळटा. जायत्यांनी केकी वा हेर जायते खाण जेवण तयार करच्या मारिफात जावं पुरो फेसबुकार वा वॉट्सॅपार स्टेटस घालच्या मारिफात तांणी दाखयल्लें आसा आनी ह्या मारिफात संतोश पावलेलीं आसात.
मोगाळ भावा भयणीनो, हे सकड संवसारी दृश्टेंत आमी कुडीची भूक थांबोवंक करचे प्रयत्न जावन आसा. कुडीची भूक थांबोवंक मोगाच्यानो मनीस वावुरता, कश्ट काडटा, त्याग करता, सॅक्रिफायस करता. एका कुशीन आमी पळयता लोक खाण जेवण चड जावन पाड करचे आमकां पळोवंक मेळटा. तर आनी एका कुशीन लोक एका वेळाच्या खाण जेवणा खातीर कश्टोवचे आमकां पळोवंक मेळटा. आनी आयची देवस्तुती आमकां उदार मनान पेल्याची भूक थांबोवंक आमकां आपणें दिता. परन्यासुल्ल्यांत आमी नदर गेल्यार थंयसर देव आपल्या परजेक कशें पोसता म्हणल्या विशीं आमकां वाचोवंक मेळटा. आदाम एवेक भुमी वैकुंठांत देवान दवरलो आनी तांकां जाय जाल्ले सकड फळ वस्तू मनजाती देवान तांकां फावो केल्यो. अब्राहमाक विंचून काडून सर्व रितीन देवान ताका पोसल्या विशयांत आमकां परन्यासुल्ल्यांत वाचोवंक मेळटा. कानान गांवांत दुकोळ पडलेल्या वेळार थंयसर जाकोब आनी ताच्या पुतांक इजिप्तांत जुजे मारिफात खाण लाभाशें करता. इजिप्तांत हांवन मोयजे मुखांत बासयल्या गांवांक लोक पाटी वेता आसतना मान्ना म्हणलें खाण तशेंच कडपातावन उदक देव तांकां फावो करता. एलिया प्रवादी इजेबेल राणये तावन पळण धांवतना देव आपल्या दुतां मुखांत खाण लाभयता. तशेंच एलिशा प्रवादेक जारेफ्ताचे विधवे मुखांत देव खाण लाभयता. मोगाच्यानो देवान मनशाक रचलो हाचे सारक्यासो केलो मात्र न्ही, ताचे सांगाता रावोंकी देव आशिल्लो. इस्रायल लोक कश्टांत आसतना तांकां सुटका दिवच्याक मोयजे मुखांत देव हजार जालो. बसयल्ल्या गांवाच्या वाटेर चमकत आसतना दिसाक सावळी तशेंच रातीक उजवाड कशें देव तांच्या मदगांत हजार जालो. विंचलेल्या हर एका प्रवाद्या मुखांत देव हजार जालो. आनी आमी पळयता परन्यासुल्ल्यांत थंयसर आमकां आयकोंक मेळटा उलयता तो सर्वेस्पर. तशेंच नव्या आसतल्यांत आमी पळयता देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो आनी ताका सतमंतेल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक बगार सासणाचें जिवीत मेळच्याक देव आमच्या मोगार पडलो. एकल्याच पुताक जेजूक आमचे आत्मीक खाण आनी पिवण जावन आमकां दिलें. एवकारिस्ताच्या बलिदानांत उंडो आनी वायन जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलता आनी त्याच जेजूक स्विकार करूंक आमी मिसाच्या बलिदानाक हजार जाता. मोगाच्यानो आयच्या पयल्या वचपाचेर आमी नदर गेल्या. थंयसर इसाया प्रवादी बाबिलोनाच्या बंदडेंत कश्टोवच्या लोकांक बरवशाची आशा उपजयता. बाबिलोनांत इस्रायल परजा कश्टून आसली पूण तांचे पैकी 7 जण देवाक लब्धोवच्या बदलाक थंयसर बाबिलोनाक बरीच ते एकानिजा देवाक विसरून गेले. आनी असल्या लोकांक इसाया प्रवादी जागयता आनी म्हणटा तुमकां धादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमी जोड कित्याक उगडायतात. मुगाच्यानो देव आमकां रुचीक आनी दाबाजीक जेवणाक आपयता म्हणलें थंयसर तो दाखोवन दिता. हाच्या पयल्या वचपान आमी आयकता सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पाकवानां खावन तुमी धादोशी जातल्यात म्हणून इसाया प्रवादी थंयसर सांगता. मोगाच्यानो जर आमी देवाक लालयता देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेता जाल्यार खंडीत जावन आमची विविध नमुन्यावार भूक थांबतली आनी खंडीत जावन आमचे जिणयेंत नी संतोश आनी समाधान आमी जोडूंक शकतले. आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयलें आमी आयकलें जेजूक पळोवंक आनी ताची उतरां आयकूंक लोक हारी वेता. तांचे तावन जेजू वरे विंगड सुवातेक वेता तरी थंयसरी लोक जेजूचो पाटलाव करून येतात. कित्याक जेजू थंय तांणी कितेंगी विशेश पळयल्लें देखिल्लें देखून ताका आयकूंक ताचे जागी रावोंक ते जेजूचो पाटलाव करतात. आनी आमी पळयता आयच्या सुवार्थेंत जेजू त्या लोकांचे जोमा पळयलेंत जेजूचें काळीज कळवळटा. जेजू लोकांची काळजां पारकिलीं तांचे कळवळे आनी अत्रेक जेजू समजोवंक शकलो. जेजू तांकां कितेंपणी खावंक दिया म्हणून शिसा लागीं विसरलेल्या वेळार शीस जाप दिवन म्हणटात हांगासर आमचे लागीं कितेंच ना. आसा म्हळ्यार
5 उंडे आनी 2 मासल्यो मात्र. पूण आमी पळयता थंयसर जेजू थंयसर आयिल्ल्या हजारो लोकांक पळोवन हांवें तांकां जेवण कशें तयार करचें म्हणलें चिंतोंक ना. बगार त्या लोकांक जेवणाक बसया म्हणून थंयसर जेजू सांगता. आनी पळयता मोगाच्यान थंयसर सकड जेवन धादोशी जाली मात्र न्ही, जायतें जेवण उरलेलें आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. मोगाच्यान संतोश वांटून घेतल्यार दोडतो जाता, दूख वांटून घेतल्यार तें अर्दें हाळू जाता म्हणलें सांगणी आमी आयकल्या. जेजू आपूण गेल्ल्या कडेन सगळ्या कडेन संतोश वांटून गेलो. पळयता आमी सुवार्थेंत जाकेवाच्या घरा गेल्ल्या वेळार थंयसर जाकेव संतोशान बदलले आमकां पळोवंक मेळटा. लाजराच्या घरा गेल्ल्या वेळार थंयसर लाजराची भयण मोरी आनी मार्ता संतोशान पावले आमकां आयकोंक मेळटा. कोण सकड जेजू सरशीं आयली ती सकड संतोशान फाटीं गेली. पिडेस्तांक जेजून गूण केलें, पातकां तांणी बक्षिलीं आनी ह्या मरिफात तांचे थंय आसलो संतोश दोडतो जालो. जिवन जाल्या उपरांत आमी पळयता एम्मास गांवांत दोगां शिसां मदें उंडो मोडलेल्या वेळार तांचोय संतोश दोडतो जालो. मोगाच्यान जेन्ना आमी जेजूक भेटता त्या वेळार मात्र आमचोय संतोश दोडतो जावंक शकता. आनी जेजून म्हणलेलीं उतरां जावन आसात, हांव आयलां तुमकां जीव दिवच्याक, बरो न्हू वमतोंच्या मापान जीव दिवच्याक म्हणून जेजूनच सांगलेलें आसा. ते देखून आमच्या जिणये पळयणार जर आमी जेजूक लालयता, जेजूच्या मोगांत आमी जियेता, खंडी जावन कसलेय कश्ट आयल्यारय आमच्या जिवितांत आमी समाधान जोडूंक शकतल्या. कित्याक जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचें समाधान, संतोश, भद्रती जावन आसा. आज आमी सालसाच्या फेस्ता संदर्भी दुसऱ्या दिसाचे नोवेन आमी आज चलोवन व्हरता. सालोरेसी दुबळ्या धाकट्यांची गरज समजून तांची भूक ताणें थांबयली. जायते जाणां लोकांक तांच्या गरजेक तो पावलो आनी ह्या मरिफा ताकाय कश्ट मेळ्ळे जाल्यारय ताची पर्वा करिनासतना बगार दुबळ्या धाकट्यांचें बरेंपण तो आशिल्लो आनी आज तो सांज जावन परजळून आसा. मोगाच्यान आज आमच्या जिणये पयण्याचेर आमी नदर घालया. आज ह्या संवसारांत हर एकलोय गरजेवंत आसा. आज हर एक लोक विविध रितींनी भुकेता. खंडी जावन थोडीं जाणां सारकें खाण जेवण नासतना वा पिवण नासतना भुकेतात. आनी प्रस्तूत काळार आमी पळयता फाटल्या 4-5 म्हयन्यांनी जायतो लोक खाण जेवण नासतना कश्ट केल्ल्या वेळार ह्या कोरोना वरवीं जायते जाणांनी एकामेकाक कुमक केली आमी पळयता. एकामेकाक खाण जेवण वांटून घेवच्या मरिफात एकामेकाच्या गरजांक पावलें आमकां पळोवंक मेळिल्लें आसा. टिव्हीचेर आमी पळयलां, न्यूजाचेर आमी पळयलां, पेपरांनी आमकां वाचूंक मेळ्ळां. आनी ह्या मरिफात आमी एकामेकाच्या गरजांक पावल्या. मात्र न्ही जिणयेंत आमी एकामेकाच्या गरजांक पावल्या मरिफात तांची भूक थांबोवच्या मरिफात आमच्या जिणयेंत आमी समाधान जोडलेलें आसा. तशेंच मोगाच्यान केवळ आज लोक खाण जेवणां मात्र भुकेना. थोडो लोक आसा मोगाच्यान जायतीं जाणां मोगाक भुकेतात. कित्याक आयचो संवसार दुबावाचो संवसार, स्वार्थपणान भरलेलो संवसार, मोसरान वा द्वेशान वा फारीकपणाच्या मनोभावान भरलेलो संवसार म्हळ्यार आज सूख जावची ना. ताका देखून जायतो लोक आज मोगाक आशेता. एकामेकाच्या मोगातावन वंचन जाल्लीं जायतीं जाणां आसात. देखून तसल्यांक आमी मोग दिवच्या मरिफात तांची भूक आमी थांबोवंक जाय. थोडीं जाणां बुजवणेच्या उतरांक भुकेतात. खंडी जावन जायतीं जाणां निराश जाल्लीं आसात, जिणये पळयणार वा कश्टाल्लीं आसात, सोलवल्लीं आसात, आर्थीक रितीच्या अडचणेन भरलेलीं आसात. आनी ह्या वेळार खंडी जावन तांकां बुजवणेचें उतर वा प्रोत्साहाचें उतर आमी दिल्लेल्या वेळार खंडी जावन तांची भूक थांबता. खंडी जावन जायतीं जाणां आज मिसाच्या बलिदानाक भुकूंची आसात. जायतीं जाणांनी विसारलेलें आसा मिसां केदळा प्रारंभ जातात. देखून जायतीं जाणां मिसाक हांगासर मिसाचें बलिदान येवन जेजूचें मांस आनी रगत सेवंक भुकेवची तांदूंची जायतीं जाणां आसात. तशेंच मोगाच्यान जायतीं जाणां बोगसाण्याकय भुकोवचें आमकां पळोवंक मेळटा. थोड्यांनी सांगलेलें आसा, फादर हांवें बोगसाणें मागलें तरी की म्हाका ताणें बोगसाणें दिवंक ना, म्हज्या जिवितांत म्हाका समाधान ना म्हणलें जायत्यांनी सांगिल्लें आसा. त्या देखून बोगसाणें भुकेल्लीं जायतीं जाणां आसात. त्या देखून आमी बोगसाणें दिवच्या मरिफात एकामेकाची भूक आमी थांबोवंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, हांव आनी तुमी पेल्याची भूक कसली म्हणलें समजोन फुडें सरलेल्या वेळार आनी तांची आमी भूक थांबयलेल्या वेळार
तांच्या जिवितांत आमी निसंतोष आनी समाधान दिवंक शकता मात्र न्ही आमच्याय जिवितांत निसंतोष आनी समाधान जोडटा ताच्या की वर्तें देवाची आशिर्वादाय आमी जोडटल्या कशें सांलोरेस उदार मनान पेल्याची भूक थांबयली की आमी आमच्या जिणये पळयणार एकामेकाची गरज समजून पेल्याची भूक थांबोवंक जाय अशी कृपा आनी मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. भावार्थाची उसारणी करया. सतमंता देवाक सपदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जेजू गर्भे संभोवलो आमकां मोरयेतावन जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून घेतालो. सतमंता पवित्र कॅथोलीक पयसबेक भक्तांचो एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचे जिवनपण ससण्याचे जिवीत. आमेन. आमची प्रार्थना बापा समोर आमी उबारी. मोगळा बापा पोवीस सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या ताबेन आसच्या हेंडाची जतन बऱ्यान करूंक तांकां भावार्थान सांबाळूंक आनी वागोवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी कोरोना पिडे वरवीं विविध रितींनी कश्टांच्या लोकांची गरज समजून उक्त्या मनान लोकांचे गरजेक पावोवंक अशें बरो राज्य राष्ट्र बांदून हाडूंक तुजी मजत दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एकामेकाची गरज समजून एकामेकाच्या गरजेक पावच्या मारिफात पेल्याची भूक थांबोवंक आनी ह्या मारिफात तुजी खुशी समजोवंक तुका लालेवन जियोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना पिडे मारिफात जायत्यांनी कामां होगडायल्यांत आसता आर्थीक रितीन कश्टांच्या लोकांक बऱ्या मनाच्या व्यक्ती मारिफात गरजेचो आदार मेळाशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या बझिलिकाक येवच्या सर भक्तिकांचेर तुज्या बेसावांनी भर. मोतीचें समाधान बरी भलायकी तशेंच विघ्ना आनवारांतलें राखून व्हर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर उसारलेली आनी आमच्या काळजांत आसलेली अत्रेक सर्व आमी देवाक समर्पुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा सदांच तुका विश्वासी जावन जियोवंक आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां तुजे कृपेन बरोवन मागता हांव. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. मुगाच्या नादान बरोवन मुगाच्या दावान पेटोवन हाडून आयल्या काणिको के बापा मोगान त्यो मोगान तुवें आमकां दिल्लें धन दिर्वे सगळे आमचे वांटून घेवच्या दुबळ्या मोदे सांगल्यान सोम्या आमकां तुवें मुगाच्या नादान बरोवन मुगाच्या दावान पेटोवन हाडून आयल्या काणिको
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे आपले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां वपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भोगला तुज्या वैभवान. तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराची नांवीं येता ताका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कम आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता. आनी हे कालजिंतले पियेता. कितले कोटी तूं वैभवान येसा. तुमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीताचो उंडो आनी ही चडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा जराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवांतपणाचो बरो वचून दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां आरमरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवन जुजेतीचो पती भाग्यवन धर्मदुतां भाग्यवन क्लोरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापाक सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय सासनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांत सदां काल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर आमची काकूट कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर आमची काकूट कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले शांती दी आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्यांत आमी सर्व सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून आत्मीक कुमगाराचें विधान मोगळा जेजू तूं भोव पवीस सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवीस सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी
आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन कितेंकच हांवें वेगळासा जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सोम्या तुका सेवगत रेखता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव वाजयता जिवीत म्हजें समर्पिता. जीव ओडून तूं जिवीत दिवचो जिवीत आमचें तूं नंदन करचो. सासणीक सुखाक व्हरून पावचो सासणीक सुखाक पावचो. सोम्या तुका सेवगत रेखता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव वाजयता जिवीत म्हजें समर्पिता. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन आनी घटायेन भरलें. सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून. आमेन. बसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वंदन मार्तीर सांता लोरेसा. वंदनास आमी करता तुका. वंदन तुका इश्ट जेजूच्या. वंदन घे आस्पोक्तांसू तुज्या. महिमा गायली तुवें देव बापाची. सर्व स्थिले करूं कुशीताची. वाकडली स्तुती क्रिस्ता रायाची. सेवा करून दुबळ्या धप्प्यांची. San Loresac magne, ei zeite von martira San Loresa, तरण्या प्रायरस बावरता खातीर कठीण कसून जीव दिल्या. आयक आमचें कालतें मागणें. वर्त्या पातयेणेन आमी तुजे सरशीन आयल्या. जिवो बावार्थ तीर बरवसो. देवासो आनी आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां सोड दी. आमच्या बेसांक सरी जावन निश्कळपण आमचे थंय परसळशें कर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय खालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अन बावडत्यांक आनी बावडतान शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळदेक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारूं दी. आमच्या कुडयेत्मेच्या सरगर्जांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन. ह्या घडये आमची तेसावा आमी मागून घेवया. विशेश जावन कोरोना पिडेतावन कश्टोवच्या लोकां पासून भियाच्या वातावरणांत आसलेल्या लोकां पासून कोरोना पिडेत वळवळतेल्यांची
आक्षिल्यान जतन घेतलेल्या धाकटरां नर्सां पासत आमी मागया. शिकी भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांवची जीवन बागी मरण मरण सरकार तुजे संगता ससना देवा खगोलसोंचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. Salores martirama pasot venati कर. क्रिस्ताच्या बोसण्याक आमी फावसांच्या खातीर प्रार्थुया. हे सर्व पदवेदार देवा, भाग्यवंतलो रेसन आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशे तुवें केली. आमच्या अवगुणाची केंडा आमी पालवैशी कर म्हूण आमी लालेवन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पिडेस्तांचेर मागणे. सोम्याचे नावे आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार, सोम्या दयेन आयक मुझे मागणे. आनी मुझे भोग तुजे सरशीन पावोवन दी. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी सासाण देवा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयलेल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळी त्या दुस्काय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्लीं ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सपदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. आमेन. भाग्यवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.